आता ताजे खातीर हांव म्हजो डिमांड असो आहा की स्टेट फायनान्स कमिशन रिवायव करचें आनी स्टेट फायनान्स कमिशनान रिपोर्ट प्रेजेंट करचो हावजाक एट द अर्लियस्ट. डिस्ट्रिक्ट डेव्हलपमेंट कमिटी, विलेज डेव्हलपमेंट कमिटी म्हणटा त्यो स्ट्रेंथन जावच्यो आनी ताणी एक 5 वर्सांचो डेव्हलपमेंट प्लॅन आनी एन्युअल डेव्हलपमेंट प्लॅन प्रेजेंट करचो लोकां खातीर. सरकारान तांकां टॅक्निकल आनी एडमिनिस्ट्रेटीव सपोर्ट दिवचो हे प्लॅन इम्प्लिमेंट जावपा खातीर. आनी स्टेट फायनान्स कमिशनान एक म्युनिसिपालिटीक एक पंचायतीक विजीट करचें आनी थंयच्यान डेटा कलेक्ट करचो आनी फीडबॅक दिवचो. आनी हिंटरलँड पंचायती आहा, आतां थोड्यो पंचायती अश्यो आहा कळंगुटे धर नाजाल्यार खंय हांगा पळय तें आमचें पर्वरी बी, ह्यो पंचायती उरूंक ना, ह्यो आतां ऑलरेडी म्युनिसिपालिटी अश्यो जाल्ल्यो आहा. पूण थोड्यो अश्योय आसा हिंटरलँडान पंचायती तांकां इल्लें हें ना, ते ग्रांटाचेरूच जगतात. सो असल्या पंचायतींक, हिंटरलँड पंचायतींक हायर अमाउंट्स ऑफ ग्रांट्स दिवन तांकां स्ट्रेंथन करचें, हें म्हजो डिमांड आहा. आतां एक तुमकां सांगूंक सोदता हांव, 11th शेड्यूल ऑफ द कॉन्स्टिट्युशनान 18 फंक्शनां आसात. तातूंत 15th फायनान्स कमिशन सांगता गोंयांत फक्त 8 have been devolved and 2 have been partially devolved to urban bodies. अर्थ कितें हाजो की द गव्हर्नमेंट ऑफ इंडिया and its Central Finance Commission believes what I am saying, that powers are not devolved in Goa to the local self-government bodies. State government also does not provide information of the functions of these rural local bodies. हे फंक्शन कितें, ते डेव्हलपमेंट कमिटीचे फंक्शन कितें, विसरल्यार ते सारकें उत्तर दिनात. 3rd स्टेट फायनान्स कमिशन कॉन्स्टिट्यूट जाल्लें जानेवारी 2017. आज मेरेन ताजो रिपोर्ट तांणी सबमीट करूंक ना. सो ही स्थिती पळय तुमी. सो अशें जर पळोवंक गेलें जाल्यार अशें दिसता की गव्हर्नमेंट इज ट्रायंग टू किल लोकल सेल्फ गव्हर्नमेंट आनी हें करतना दे आर डुईंग कॉन्स्टिट्युशनल वायलेशन्स. आय हॅव गॉट लिस्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्युशनल वायलेशन्स where they are showing where they are clearly doing violation of the constitutional provisions. आणि ताचे खातीर म्हाका दिसता सरकाराक जर गट्स आहा, सरकारान आपले पॅनला खातीर मतां मागचे पयलीं डिक्लेअर करचें पंचायत मंत्र्यान आनी मुखेलमंत्र्यान की आमी खंयच्यो पावर हे पंचायतीक दितले ते करूनच लोकां फुडें वचचें. हें जर ते करनात जाल्यार ह्या पक्षाचे कॅन्डिडेटान लोकांनी उडोवचें. ते नाल्यार तुमकां फक्त बेंचोच येवन घालतले ते आनी आनी कांय पावर दिवचे ना. And I am willing for an open debate on this issue. MLAs normally try to go away from this. They try to avoid this issue because it becomes convenient for the MLAs. Because आमी आमच्यो पावर काडून तांकां कित्याक दिवप अशें मुवीन ते दाखयता. पूण आमच्यो पावर काडून आमी तांचेर फावर करना. तांकां घटनाच ते एक हक्क म्हणून दिता. आनी तेंचेन पावर आहा जाल्यार कितल्या आमदारांक पावर आपली खबर आहा. बरें, डिमांड्सांक उलयतात आमचे आमदार, कितें उलयतात, हांगा एक ड्रेन जावची, हो रस्तो असो जावचो, हें आमचें काम न्ही. हो रस्तो असो जावचो, ही ड्रेन अशी जावची, थंय एक्सिडेंट जाला. दिस इज दॅट विलेज डेव्हलपमेंट कमिटीज वर्क. सो इवन द MLAs आर नॉट, सी MLAs आर ट्रायंग टू डू द वर्क ऑफ द पंचायत बाय पुटिंग इट अप फॉर डिमांड्स एंड द मिनिस्टर्स आर सेइंग ओके ना हांव तुजें करता. सो MLAs have become punches in Goa. So we are actually creating a murder of the whole system by not knowing what our powers are. And if we know our powers, then we don't want to hand over powers to others. आता खूप लोक म्हणटाले RTI कित्याक काडली, RTI हाडून एक्टिविस्ट कितले जाले. अरे ताजे पयलीं म्हणटाले की देयर वॉज नो ट्रान्सपरन्सी म्हणून. सो हाजे पयलीं असो एक डिमांड आशिल्लो की गांवांत पयशे पावत नात म्हणून. सेंट्रल फायनान्स कमिशन जे पयशे काडटा, राजीव गांधीन एकदा स्टेटमेंट काडिल्लो आहा की पयशे सामके व्हेरी स्मॉल पर्सेंटेज रिचीज द पीपल आनी मोदीच पयशे ना जातात. ताजे खातीर हे 73rd कॉन्स्टिट्युशनल अमेंडमेंट केले आनी हे 11th शेड्युलान तांकां पावर दिले. पावर कितें, टू मेक दी स्टेट वर्ल्ड डेव्हलपमेंट कमिटीज, विलेज डेव्हलपमेंट कमिटीज, डिस्ट्रिक्ट डेव्हलपमेंट कमिटीज एंड अ स्टेट फायनान्स कमिशन. So each, हे जर ते करूंक सोदना, then do away with these bodies.